समाजात आयज लोकवस्तीची वाड जाल्या. घराघरांनी गरजेच्या वस्तूंचो वापर जाता आनी हातूंतल्यान वाडटा कोयर. आनी ह्या कोयराचो विलो कसो लावप ही एक व्हड समस्या आयज समाजा मुखार उबी आसा. हो जो कचरो आसा तो विंगड विंगड तरेचो आसता. म्युनिसिपालिटीचो सॉलिड वेस्ट, दुसरो म्हळ्यार हॅजार्डस वेस्ट, खबरदारी घेवपा सारको, तिसरो उद्देगीक कचरो, चवथो शेतकी कचरो, ताच्या फुडें वखदां आनी वैजकी ओजारां आनी शेवटाक आयच्या युगांत न विसरपा सारको ई वेस्ट म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनीक कचरो. ह्या कचऱ्याचो विलो लावप म्हळ्यार कितें? जाग्या जाग्यावेल्यान कचरो एकठावप, ताची वाहतूक करप, उपरांत ताचेर प्रक्रिया करून ताचो विलो लावप. आयज आमी पळयता गोंयांतल्या सगळ्या तालुक्यांनी कचरो जळीमळी पातळिल्लो दिसता. प्लास्टिकच्या पोतयांनी बांदून अस्ताव्यस्त तरेन रस्त्याच्या कडेक उडयल्लो दिसता. जिल्हा परिषद सदस्य आसतना पासूनच मायकल लोबोन आपल्या वांगड्यांक बरोबर घेवन प्लास्टीक एकठावपाची मोहीम सुरू केल्ली. Before becoming MLA, I was talking on garbage. And जिल्हा पंचायत मेंबर जाला पळय तेन्ना आमी प्लास्टीक कलेक्शन करताले. कित्याक आमी फ्युचर पळयल्लो की गार्बेजाची मोठी समस्या गोंयांत जातली म्हणून. कित्याक आमी हे पळयल्लें आहा की इंडियेक जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना वयता थिंगा गार्बेज आसताली. आनी गोवा वॉज स्लोली इमर्जिंग एज अ बिगर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. सो तांणी इटली, ऑस्ट्रिया आनी जर्मनीची भोंवडी करून थंयच्या गार्बेज प्लांटांक भेटी दिल्ल्यो. हाच्या पयलीं कितलेच मंत्री परदेसाक गेले, भोंवडी केली, सगळें पळयलें, पूण परतून आयल्या उपरांत सगळें विसरले. पूण मायकल लोबोन साळगांव हांगा एक मोठ्ठो गार्बेज प्लांट उबो केलो आनी कामांक सुरवात जाली. trip we made through government was Italy, Austria and Germany to study the garbage plant and implement it. आम्ही स्टडी केलो आणि इम्प्लिमेंट केलो. आणि याच्या पयलीं जो तर हिस्ट्री काडशी तूं गोंयची, लास्ट 25 years कितके आमदार आनी मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर आख्खो संवसार भोंवले गार्बेज स्टडी करपाक. ते गेले आनी हिंगा येयले गोंयांनी कांयच करूंक ना आनी आमी करून दाखयले. सर्गेस्त मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान मायकल लोबोच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिवन गार्बेज कॉर्पोरेशन उबें केल्लें. आयज गोंयांतलो कचरो पळयत जाल्यार आनी गोंयाक एक बऱ्यापैकी पर्यटन स्थळ म्हूण फुडें हाडपा खातीर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्रिमंडळ स्थापीत करपाची गरज आसा. सिवेज कॉर्पोरेशनची बसका 3 म्हयन्यांनी एकदां जाता, तेन्ना कामां जाय तशी जायना. गार्बेज ही एक व्हड चॅलेंज, एक व्हड आव्हान उबें आसा सरकार, मंत्री, आमदार, पंच हांच्या मुखार. हांवें 2012 सांगलेलें गोवा गार्बेज कॉर्पोरेशन जावचें म्हणून. आनी ते फायनली चीफ मिनिस्टरान केलें, मनोहर पर्रीकारान. कित्याक केलें? ताका कळलें की हे गार्बेज कॉर्पोरेशन वॉज द नीड ऑफ द आवर. आयज हांव 1 स्टेप फुडें वयता, मिनिस्ट्री जावची म्हणून गार्बेजाची. म्हणजे हे सगळे जाण जे आयज हावजींग मिनिस्टर केल्या आनी कसले मिनिस्टर केले, खूब भाशेचे मिनिस्टर. दक्षिण गोंयांत मडगांव, फातोड्डा, कुडतरी हांगा स्टेट ऑफ आर्ट टायप गार्बेज प्लांट जावप खूब गरजेचें आसा. मुखेलमंत्र्यान सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री तयार करची, एक तातूंत खातें आसचें आनी त्या खात्याचेर एक संचालक आसचो, अशेंय मायकल लोबोक दिसता. वर्स्ट कंडिशनान आहा थिंगा बा विजय सरदेसायाक त्रास जाल्लो आहा. हे त्रास तेणें करूंक ना, हे आदले तेजे प्रिडिसेसरांनी त्रास करून दवरलेले आहा. की कोण जो गार्बेज प्लांट चलयता थिंगासर, म्हणजे खंय तरी आमी जी टॅक्नॉलॉजी वेस्ट प्लांटार आमचे केल्या ती आनी ही टॅक्नॉलॉजी खूब डिफरंट आहा. सो स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट जावचो जाल्यार म्हाजे हिसपान इमिडिएटली मारगांव, फातोर्डा, कुर्तोरी म्हणून आनी एक कसलेची नावेली म्हणून तेणी धाकटो प्लांट थिंगा घालपाक जाय. आनी त्या खातीर ही सायट जी आहा ती आमकां हँड ओवर करपाक जाय. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सगळे भाशेन मिनिस्ट्री आहा, पूण गार्बेज म्हणटा पळय तेजी मिनिस्ट्री ना. कित्याक तेजेर वास येता. जर गार्बेजाचो मिनिस्टर कोण जावचो ना, म्हाजी तयारी आहा जावपाक. बाब विजय सरदेसाय कडेन पयर उलयतालो हांव. विजय सरदेसायान म्हाका डायरेक्ट सजेशन केलें, मायकल जो तो उलयतालो की गार्बेजाचें कॉर्पोरेशन जावचें. आयज कॉर्पोरेशनान मिटींग जाता आमची 3 म्हयन्यांनी एकदां. खंयची कामां जातली? जावंकूच शकना. वन्स इन 3 months वी आर मिटींग. लायक आतां मिटींग आहा परवां, डे आफ्टर टुमॉरो इज अ मिटींग, मंडे इज अ मिटींग एट 11 o'clock. सो दीस मिटींग इज बींग हेल्ड नाव आफ्टर नियरली 5-6 months. 6 म्हयन्यांनी एकदां. इम्पॉसिबल इज द वर्ड टू गो अहेड after having meeting in 6 months. You have to have daily review meetings on garbage.
सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री जाली तर हें काम करपाक थंय मॅनपावर म्हळ्यार मनीसबळ जाय पडटलें. तातूंत जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जातल्यो आनी तरणाट्यांक काम मेळटलें अशें मायकल लोबो म्हणटा. आणि म्हाका म्हाजे मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आहा, बाब विजय सरदेसायकूय रिक्वेस्ट आहा, ही इज अ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, ही अंडरस्टँड, प्रमोद सावंत एंड ही अंडरस्टँड्स वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट, दॅट मिनिस्ट्री ऑफ गार्बेज शूड बी फॉर्म. मिनिस्टर फॉर गार्बेज आसचो, तितून आख्खो डिपार्टमेंट आसचो, तितून डायरेक्टर आसचो आनी कॉर्पोरेशनूय आसचें. आतां आमचें ट्युरिजम डिपार्टमेंट आहा, तितून कॉर्पोरेशनूय आहा, GTDC, तितून कितलीशीं आनी कॉर्पोरेशन आहा. आमचे कडेन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आनी PDAs आहा, प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज. सो सगळे भाशेनी आमचे कडेन ऑथॉरिटीजूय आहा, कॉर्पोरेशनाय आहा आनी मिनिस्ट्री आहा. सो एवरी डे जर काम जावपाक जाय जाल्यार मिनिस्ट्री ऑफ गार्बेज आसची आनी तितून डिपार्टमेंटल हेड्स आनी सगळे भाशेचे म्हणजे एनवायरमेंटल इंजिनियर्स, सायंटिफीक ट्रीट करपी म्हणजे जाणा जावपी सगळ्यांक आमकां वी कॅन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट आनी इट्स अ बीग थिंग. खूब वर्सां जालीं बांयगिणींत एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाची उलोवणी चल्ल्यात. आतां बाबूश मोन्सेरातान हो विशय परत फुडें हाडला. मोन्सेरातान काल म्हटलां की बांयगिणी इज द नीड ऑफ दी आवर. मागीर दिसता तेणी खूब टायम लागलो तांकां म्हणपाक, बट स्टील आय वेलकम हीज डिसिजन दॅट गार्बेज सोल्युशन हाडपाक फर्स्ट टायम बाबूश मोन्सेरातान सांगलां की बाबा बांयगिणी प्लांट आपलो पयलो करचो म्हणून. इतले पयलीं सगळे ओपोज करताले, आमदार ओपोज करताले, तिसवाडीचे कितकेच जाण जे आमदार आहा ते ओपोज करताले. मनोहर पर्रीकार म्हाका दिसता वॉन्टेड टू सेट अप दीस गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट इन बांयगिणी लॉंग बॅक. आयज 16 वर्सां 17 वर्सां जालीं तेणी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एक्वायर केला, कांयच करूंक ना. पूण वेलकम डिसिजन ऑफ बाबूश मोन्सेरात दॅट ही वॉन्ट्स बांयगिणी ट्रिटमेंट प्लांट टू बी ऑन टॉप प्रायोरिटी. This can be only possible through Goa Solid Waste Management Corporation and the ministry which is yet to be formed of garbage. मायकल लोबोन एक बरो प्रस्ताव सरकारा मुखार मांडला. कॉर्पोरेशन आसाच, ताका तेंको दिवपाक एक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री तयार करची आनी ह्या मिनिस्ट्रीचो भार आपल्या खांदार घेवपाची तयारी तांणी दाखयल्या. मायकल लोबो जें उलयता तें करता. कोयराचो विलो लावपाचें काम ताका सोंपोवया आनी गोंय नितळ आनी सोबीत नंदनवन करुया.